मी अपडेट घेऊन तुमच्या समोर सध्या आम्ही
ना तेचेर डेट आहा दिसता. साइन मारा आपको सर्वेलेंस गेट नहीं हाँ इधर इधर जो तक यार है ना क्यों यार बाइट बाइट टाइम लागतो लो घेऊया असं तो अंडरटेकिंगाच्या जरिये तू येस सर सर आयज आमी पळयलें की म्हापसा न्यू बस स्टँडाचेर जे तुमची एफडीआयची रेट हांगासर सद्याक पडलेली आसा सकाळच्यान कितें म्हणून रेट आनी कित्या खातीर ही आतां इट इज अ रुटीन एप चेक सो हे आमचे चॅक्स डेली चालूच आसता ओन्ली थिंग अशें दिस इज आउट ऑफ ऑफिस जे आमी अर्ली मॉर्निंग घेवन हे चालू केल्लें आसा कित्याक ह्या अशें चॅक करतले जाल्यार एक 4:30 अशें आमकां चालू करचें पडटलें बसी 4:30च्यान चालू जाता सो आयज जायते प्रोडक्ट्स आमकां मेळिल्ले आसा ओवरऑल जे जे फूड प्रोडक्ट्स येता रफली म्हाज्यान सांगूंक जाता अरावंड 70% जे प्रोडक्ट्स आसा ते कंप्लाय जाता म्हणजे तांचे लेबल्स किंवा स्टोरेज कंडिशन्स ते सारके आसता हे सगळे आमी अलाव करता बट रिमेनींग अशें 25-30% ते नॉन कंप्लायंट आसा अशें पिटा ब्रेड टी पावडर कॉफी पावडर ब्लॅक पेपर खडी साकर सॉफ्ट हे आमकां आयज जे मेनली आयज मेळिल्ले आसा तांकां कितें जालें कितें नॉन कंप्लायन्स आसा ओवरऑल तांचो लेबलिंग हाजेर डिफेक्ट आसा जे डेट तांचेर ना मॅन्युफॅक्चरींग डेट किंवा बेस्ट बिफोर डेट ना सो हाजेर ते आतां ते फुडें सप्लाय जातले आनी शॉपान वतले सो तेन्ना ते गिरायकाक कळचें ना तेंची कितें डेट्स तेका लागून ते डिटेन केल्ले आसा आनी मेनली एक जो सस्पेक्टेड प्रोडक्ट जो आयला आसा तो म्हणटा सॉफ्ट बडीशेप हो जेन्ना आमी चॅक करतले आनी प्रायमा फेशी अशें दिसलें का हाका कलर मारून आयिल्लो आसा सो हाजेर आमी सख्त कारवाय केल्ली आसा हे सॅम्पल सील करून जी आमी केस जी आमी आतां बूक करतले आफ्टर सेंडिंग इट टू आवर लॅबॉरेटरी आनी स्टॉक अरावंड 70,000 आसा तो 200 kgs अशी आसा पॅक जावन आयिल्ली आसा आनी अदर प्रोडक्ट्स जे आसा तांचे लेबलिंग डिफेक्ट्स सो हेका म्हणजे आमकां नोटीस काडून कंपनी इन्फॉर्म करचें पडटा की लेबल करेक्ट कर म्हणून आनी ती आमी फुडली कारवाई आसा ती करतली सॅम्पल सगळे आयटमाचे काडलेले आसता म्हणजे सध्या जी सील केल्या ते सॉफ्ट सील केल्या सॉफ्ट बडीशेप जी आसा ही सील केल्ली आसा ऑलमोस्ट कितली सील केल्या 200 kg एप्रॉक्सिमेट टोटल कॉस्ट ताचो अरावंड 70,000 ओके आणि सर बाकीचे आमी सध्या पळयता की जे शर्माचे जे ब्रेड आसा वो बाकी आनी ब्रेड्स आसा हेचेर डेटी रितसर ना पॅकिंग सारकें ना तेंचे पॅकिंग डेट ना अदर इन्फॉर्मेशन जे आसा ते हा पॅकिंग डेट ना तोय डिटेन केल्लो आसा तो तांकां मेळचो ना डिस्ट्रॉय करतले सॅम्पल काडून आमी तेजेरूय एनालिसीस करतले तेजे जे कंटेंट आसा ते चॅक करतले आनी कंपनी सप्लाय करता तांकां आमी नोटीस काडटली दॅट इज अनदर सेक्शन आमचो सेक्शन 32 तांकां आमी नोटीस काडटली सो जे फूड प्रोडक्ट येयला तांच्या वांगडा तांची कितें बिलींग बीन येता बिलींग एंड ऑन एवरीथिंग इज देट बेस्ड ऑन दॅट आमकां एस्टॅब्लीश करून मेळटा ते कोणे धाडल्या आनी खंय सप्लाय जाता ते सो ऑल दॅट अदर इन्फॉर्मेशन इज बीइंग फॉलोड म्हणजे आमी कंपेर केले 3 म्हयने पयलीं जे जाताले ते आयज आतां इम्प्रुवमेंट जाल्लो आसा बट 100% अशें आमकां जाय तशें कंप्लायन्स ना सो म्हणून आमी ही कंटिन्यू करता टील वी आर सॅटिस्फायड की जी हो चॅनलार जो स्टॉक येता 100% कंप्लायंट आसा Go. Hey. Come on.
फूड कलर सस्पेक्टेड ग्रेन्स फ्यू ग्रेन्स आसा ते डीप ग्रीन आसा डीप ग्रीन दीज आर सम सायन्स दॅट हितून कलर यूज केल्लो आसूंक शकता सो हे आतां सस्पेक्ट म्हणून डिटेन केल्ले आसा सस्पेक्टेड दॅट वी हॅव टू फॉलो दिस प्रोसिजर आमकां सील करून हे करूंक शकता